भाजपाक घरा धाडपाकूच गोंयांत विक्रमी मतदान जालो असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायलो। व्हडा संख्येन मतदान केल्ल्या खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान गोंयकारांचे उपकार आटयले। इंडिया आघाडी फुडारात लेगीत वांगडा आसतली असो विश्वास इंडिया आघाडीच्या पत्रकार परिशदेत अमित पाटकरान उक्तायलो। तुम्ही जर सकाळी आज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जर पळयली जाल्यार बीजेपीच्या स्टेट प्रेसिडेंटान कितें सांगलां दॅट बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन मतदान जालां। सो तेणी सुद्दां एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले की लोक जे पळय लोकांचो जो राग आसा ते इतले संख्येन लोक भायर सरतले। आतां म्हाका समजना की हे आंकडे खंयच्यान सकाळी सांगतालो। हांवें पळयलें मुख्यमंत्री सांगतालो, सदानंद शेट तानावडे सांगतालो, खंयच्यान सांगता हे आंकडे? अरे जे मायनिंग वाठाराचे जे 3 मतदारसंघ आसात आमी दक्षिण गोंयचे जर धरले दॅट इज सांगे, सावर्डे आनी कुडचडे, सम फार ऑफ केपें, थंय 7% मतदान वाडला कंपेर्ड टू 2019 आणि सालसेतीचे जर तूं कंपॅरिजन करत जाल्यार थंय जवळपास 12% वाडिल्ले आसा। सो ते सकाळी पळय उल्लेख करून आंकडे सांगताले पळय ते आंकडे खंयच्यान हांकां मेळ्ळे म्हाका कळना। दुसरे फोंडा, शिरोडा, मडकय जर पळयत जाल्यार ते 5% मतदान कमी आहा कंपेर्ड टू लास्ट टाइम इन 2019। सो दीस शोज वॉट दॅट ज्या मतदारसंघात बीजेपी स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या मतदारसंघांनी 5% वोट शेअर देंवला, कित्याक थंय बीजेपीचो वोटर भायर सरूं ना।